Hello friends and welcome to you all in your favorite program called युवापंथी and my name is Sachin. ISL matches आमचे इंडियन सद्याक चालू आसा आणि आमचे गोयची टीमीची पहिली मॅच जी जाली फातोर्डा आणि आफ्टर दॅट मॅच देयर वर सो मेनी कमेंट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की आमची गोयची टीम कितें खेळटा कशें खेळ हल्ल्या उपरांत हे सगळे कमेंट्स आयले. बट फ्रेंड्स लक एकदा वांगडा नासता न्ही, कारण जी मॅच जाली पयली तातूंत आमी सगळ्यांनी पळयलां की आमचे गोयची टीमीची स्ट्रॅटेजी जी आशिल्ली ती एकदम अटॅकिंग आशिल्ली. सगळे चान्स आमचे गोयचे टीमीक मेळ्ळे बट एकदा लक नासतना फाटीं उरता. सो आमी तांकां डिमोटिवेट न करता तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. सो FC गोवा लेट्स फुटबॉल. आता युवापंथी सुरू करच्या पयलीं क्रेझियस्ट न्यूज ऑफ दीस वीक. द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्टर ऑफ बॉलिवूड म्हणजे आमिर खानाचो तुम्ही हो पोस्टर पयला आसतलो. PK फिल्मातलो हो पोस्टर तुम्ही पयला आसतलो बट आफ्टर दीस पोस्टर ट्रांजिस्टर इन हँड आमचो आमिर खानान हो पोस्टर म्हणजे हो पोस्ट दिल्लो अँड ताजे उपरांत भरपूर कॉन्ट्रोवर्सी जाली ह्या पोस्टरा बाबतींत. पण आनी एक बातमी आमकां आयकपाक आयली की को एक्ट्रेस ऑफ दिस फिल्म अनुष्का शर्मा विल पोज विथ द ट्रांजिस्टर इन हँड विथ द सेम लुक. And I was waiting for this poster, friends. Really, believe me, I was waiting for this poster. And 16th October ho poster release जावपाचो आसलो. And finally, this poster was released with Anushka Sharma in transistor in hand. And poster कसो दिसतालो? Have a look. म्हणजे पोस्टर रिलीज जावच्या पयलीं खुबशी कल्पना म्हाज्या तकलेन आशिल्ली की अनुष्का शर्मा जेन्ना हो पोस्ट दितले तेन्ना कितले ट्रांजिस्टर हातात आसतले, कसो आसतलो पोस्टर, हे सगळे म्हाज्या तकलेन आशिल्ले. बट आफ्टर दीस पोस्टर वॉज रिलीज म्हणजे हो पयलीचो पोस्टर आमिर खानाचो आनी हो अनुष्का शर्मान जो पोस्ट दिल्लो तो. पूण कित्याक इतले सांगता की आपूण सेम पोस्ट दितली, आपूण सेम पोस्टर रिलीज करतली, आय डोंट नो. पूण सद्याक तरी इतली कॉन्ट्रोवर्सी ह्या फिल्मान घेतलेली आसा की फिल्म रिलीज जातले तेन्ना आनीक कितें कितें फुडें येवपाचें आसा कळटलें आमकां थोड्या दिसांनी. मुवींग टू अ नेक्स्ट न्यूज दॅट्स लॉर्ड हनुमान गेट्स आधार कार्ड. यस फ्रेंड, यू हर्ड इट रायट. आधार कार्ड आतां देवांक सुद्दां गरज आसा. एपिक रामायणातलो एक कॅरेक्टर तो म्हळ्यार लॉर्ड हनुमान हांचे एक आधार कार्ड तयार जाल्लें आसा इन राजस्थान. अँड 12 डिजीट नंबर जे आधार कार्डाक आसतात ते सुद्दां त्या आधार कार्डाचेर आसा विथ मोबायल नंबर अँड एड्रेस. आनी हायट्स म्हळ्यार हे आधार कार्ड जे आसा पळय तातूंत ताजे पिक्चर आसा विथ मुकूट आसा आनी सगळे आभूषण बीन आसा. आतां एक गोश्ट म्हाज्या तकलेन येता की हनुमान सिलिंडर तर नक्की घेता आसतलो ह्या आधार कार्डाचेर आनीक जायत्यो स्किमी आसा ज्यो आधार कार्डाक मेळटा त्यो सुद्दां घेता आसतलो. आतां म्हारगाय वाडल्या म्हणटकूच इतले तर देवांक सुद्दां गरज आसात आतां न्ही. पूण फ्रेंड्स खरी गजाल अशी आसा की विकी कुमार जो एक कॉम्प्युटर ऑपरेटर आसा तांणी 3-4 फावटी आधार कार्डा खातीर अप्लाय केले पूण ताजे फिंगरप्रिंट जे आसा ते एक्सेप्ट जायना जाले. ताच्या खातीर तांणी परत रेजिस्टर केले विथ द नेम ऑफ हनुमानजी अँड आपल्या फादराचें नांव घातलें. म्हणजे जे आधार कार्डाचेर नांव आसा पळय फादराचें ते पवनजी म्हणून आसा. क्या बात आहे, आमचे इंडिया कितें जावपाक शकता. And friends, moving to this week युवापंथी. हांव गेल्लो GPP म्हळ्यार गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑफ पणजे आल्तीन हांगासर अँड आय हॅड अ लॉट ऑफ फन देर. म्हणजे आयचो म्हणजे ह्या विकाचो म्हाजो पयलो प्रश्न आशिल्लो की आमच्या गोंयान कितले जिल्ला आसा अँड देन आय आस्क्ड आमच्या गोंयान कितले डिस्ट्रिक्ट आसा आनी आन्सर कितें मेळ्ळें पळयात. हॅलो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट युवापंथी आनी हांव सद्याक आसा आल्तीन GPP म्हळ्यार गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक पणजी ह्या कॉलेजीन आनी आमच्या कडेन कांय भुरग्यांक हांगासर आसा आन्सर करपा खातीर. आमच्या गोंयान कितले जिल्ला आसा? 2 नॉर्थ अँड साउथ. आमच्या गोंयान जिल्ला कितले आसा? 12. कितले जिल्ला आसा आमच्या गोंयान? 3. जिल्लास. Which is the third district? Ponda. आमच्या गोंयान जिल्ला कितले आहा? 5. 11 समथिंग. 2. नॉर्थ को. No. 7 आता. 8 7 के. जिल्ला कितले आसा? 7. जिल्हा जिल्हा मीन्स तालुका. नॉर्थ गोवा साउथ गोवा 2 दिसता. 2 नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा न्हू दिसता. हय नॉगांव सारको.
जिल्हा कितले आसा? 2. टू शुअर? नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा नो नो आय डोंट नो जिल्हा पंचायत म्हणलं. जिल्हा आय डोंट नो व्हॉट यू टॉकिंग अबाउट. दोन नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा जिल्हा नॉर्थ गोवा अँड साऊथ गोवा. नॉर्थ साऊथ 2. 2. 2 11. 20 20. 20 जिल्हा. 13, 14, 13 I think. 11. 2. North Goa, South Goa. होणार आहे 2 District 2. जिल्हा 14. 8-9 वाजता काय कवन 11 2. 2 11 2 आमच्या गोंयान जिल्हा कितले आसा? 2 खंयचे? ईस्ट आणि साऊथ नो ईस्ट आणि साऊथ नो ईस्ट आणि साऊथ नो 14. डिस्ट्रिक्ट 2 जिल्हा 14 जिल्हा 14. डिस्ट्रिक्ट 2 2 14 Yeah, 2. There are 2, South and North. North Goa, South Goa. Yeah, North and South. 2. North, South. साऊथ अँड नॉर्थ आमच्या इंडियेचो प्रेसिडेंट कोण? प्रेसिडेंट प्रणव मुखर्जी. आमच्या गोयचो पॉवर मिनिस्टर कोण? पॉवर मिनिस्टर मिलन नाईक. वाव. हू इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दमन दीव? दमनदीव भाऊसाहेब बांदोडकर. भाऊसाहेब बांदोडकर. दॅट्स राईट. ओके. आमच्या इंडियेचो फायनान्स मिनिस्टर कोण? अरुण जेटली. आमचे गोय स्वतंत्र केन्ना जाल्ले? 19 डिसेंबर इयर? 1947. 1947. गोय 1961. 61. इंडिया फ्रीडम जाल्ली 1947. वी हॅव द विनर विथ अस ज्यानी इतली आन्सर्स करेक्ट दिल्या एंड एक्सटेन्शन विंग. तुजें नाव कितें? मुस्ताफ खलिफा. मुस्ताफ. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि हे प्रायज फ्रॉम एक्वा स्पायस अँड फ्रॉम प्रुडंट तुझ्या खातीर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. एकदा ताळयो मारा ताज्या खातीर. ये थँक्यू. आता कशें समजोवपाचें की डिस्ट्रिक्ट आनी जिल्हा जे आसा पळय ते एकूच गजाल आसा. पूण नेक्स्ट क्वेश्चन जो म्हाजो आसा पळय तो भरपूर इंटरेस्टिंग आशिल्लो. म्हळ्यार आमच्या गोंयान कितले तालुका आसा? येस 11 आशिल्ले आनी एक जॉयन केला तो म्हळ्यार धार बांदोडा. 12 तालुका आमच्या गोंयान आसा. पूण आमच्या भुरग्यांनी कितें आन्सर दिलो पळयात. कितले तालुका आसा आमच्या गोंयान? 11. तालुका 12. 11. 12 तालुकाचा. 11. 11. 12. 11 12. खंयचो? धार बांदोडा. दॅट्स राईट. 12 तालुका. 11 तालुका. 21 20 7 27. एनी 5 तालुकाज म्हाका सांग. और 8. Bardes, no sorry, yeah. Bardes, Salsette, I think so. Come on now. 11 or 12. Idea na maka. I don't know. 2. याद ना विसरलो. 11. आता 12 झाला. 12. So 11. Yes, sure. 9. तालुका. Yes. 28. 12. 11. 11. Are you sure? Yeah. Na 11 asa. वाढला एक. I know only सांगेन. 12 11. I don't know. 12 तिसवाडी बार्देस काणकोण धारबांदोळा 9 ऍड झाला तो. आणि कसलो पेडण्या. तालुका कितले आसा आमच्या गोंयान? 12 12 तो नवीन ऍड केला तो खंयचो? 11 5 तालुका. ना 5 तालुका. 5 तालुका. 12 27. 27. 27.
माझं 8 11 जातली सर. भारती, पिचोलीम, तिसवाडी, काणकोण, केपें, गुगली गेली काढले. 2 असतले 2 हय ना 4 कवर ना 3 2 दिसता. तालुका डोंट नो 11 ना 12 होय न्ही गो. तालुका कितल्या 7 तालुका. खबर ना. 11 12 12 आय डोंट नो. तालुका 12 2 11 और 12 आय थिंक. ना वाढला एकटो वाढला खबर ना. 5 तालुकांची नावं सांग. तिसवाडी बादेज. Okay, I don't know the remaining. I don't know in number, but if you want, I can mention. Pednem, Bardes, Tiswadi, Mamurgaon, then comes Kepem, Kankona, Sange, Sasashti, Bicholim. तालुका खबर ना. 12 I guess. I don't know the names, but I guess 12. Bardes are Tiswadi आणि खबर ना. 12 11 11 12 11 तालुका 2 11 11 11 12 आसा. शुअर तू? हय. 12 खंयचो? पातोडा. डर्टी पिक्चर म्हणून एक फिल्म आयिल्लें तातूंत एक एक्ट्रेस आशिल्ली. एक्ट्रेसाचें नांव कितें? विद्या बालन आय थिंक. विद्या बालन. विद्या बालन. आय डोंट नो. खंयचे? ब्रिटिश पिक्चर पळोवंक आहे. डर्टी पिक्चर. विद्या बालन. 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 ना हांवें पळोवना. सराव पळयना. पिक्चर्स पळयता. हे मरे विद्या बालन. विद्या. I don't know. I don't watch any movies. विद्या बालन. 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 विद्या. विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या विद्या बालन. विद्या बालन. इम्रान हश्मीद आणि विद्या बालन. 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 डर्टी पिक्चर फिल्मातली एक्ट्रेस कोण रे? विद्या बालन. डर्टी पिक्चर फिल्मातल्या एक्ट्रेसीचें नाव कितें? विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या बालन. विद्या बालन. फ्रेंड्स, म्हाका एक सांगा की जेन्ना आमी फोन कोणाकूय वापरपा खातीर दिता, म्हणजे कोणाक गरज आसा जाल्यार, आनी तुजे कडेन बॅलन्स कमी आसा आनी तो उलयत आसा जाल्यार तुजें रिएक्शन कितें आसतलें? हे रिएक्शन कॅच करपा खातीर हांव गेल्लो कॉलेजींत आनी कांय प्रँक्स हांव खेळ्ळो. सो पळयात कितली मजा आयली ती.